दाबोळेच्यान कुवेत वचपी एअर इंडियाचे विमान बुधवारा राती अकस्मात रद्द केल्ल्यान प्रवाशाचे बरेच हाल जाले। पायलटाचो कान दुखूंक लागिल्ल्यान विमान रद्द करचें पडलें अशें पॅसेंजर सांगतात। प्रवाशांनी बरोच बोवाळ घाले उपरांत तांची रावपाची वेवस्था केली। बिरेस्तारा सकाळीं हें विमान कुवेत गेलें। एअर इंडियाचे विमान बुधवारा राती कुवेत वचपाचे आशिल्ले। कांय प्रवाशी बोर्डिंग पास घेवन विमानात वचून बशिल्ले। बाकीचे चेक इन करताले। चेन्नईच्यान आयिल्ले हे विमान थेट कुवेत वचपाचे आसले। इतल्यान एका पायलटाचो कान दुखूंक लागलो। ताका दोतोरा कडेन व्हेलो तेन्ना ताणें विमान चलोवंक जायना असो सल्लो दोतोरान दिलो। हे सगळे करता म्हणसर सुमार 4 वरां पिड्ड्यार जाल्ली। विमान रद्द जाले तरी एअर इंडियाचे अधिकारी प्रवाशांची रावपाची वेवस्था करपाक तयार नासले। लोकांनी बोवाळ केले उपरांत निमणे सगळ्या प्रवाशांची रावपाची वेवस्था एअर इंडियान केली। बिरेस्तारा सकाळी हे विमान कुवेत गेले। वास्कोच्यान आमचो खबराकार सुरेंद्र मडकयकर। पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय घडामोडी। हांव सदां बीजेपी सांगाताक रावतलो आनी म्हाका ती खात्री आहा जे आमगे गिरदोलीं कितें जालें ना तितलें थ्रू बीजेपी कडल्यान हांव करून घेतलो आनी लोकांक सॅटिस्फाय करतलो। एम्स आहाय पयलीं करपाक आमगे गिरदोलीं इवन चांदोर सगळे आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी पासून म्हाका जाता ते भाशेन हांव वयतलो करपाक। द मिनिस्टर फॉर वुमन अँड चाइल्ड डेव्हलपमेंट is running the department in highly objectionable and discriminating between the fairer sex based on their communities. This is the highest level of injustice, and this injustice can never be tolerated. It is a minister like this one who starts treating the women and denting their honor, which encourages vagabonds to commit heinous crimes against women. There was discrimination, and that this discrimination based on community should be corrected. वास्कोचो टिळक स्टेडियम सारको करपाचें काम हो म्हयनो सोंपता मेरेन पुराय जातलें। फेब्रुवारींत परत एकदां थंय आय लीग मॅची जातल्यो। बुधवारा मुख्य सचिव बी विजयनान मिडिया कडेन ही गजाल उलोवन दाखयली। मुख्य सचिव बी विजयन, खेळा सचिव केशव चंद्रा, वास्कोचो आमदार कार्लोस आल्मेदा, एसएजीचो कार्यकारी संचालक एल्विस गोम्स आनी हेरांनी कामाची तपासणी केली। जानेर सोंपता म्हणल्यार टिळक स्टेडियमाचें पुराय काम जातलें अशें समजता। हांगा फ्लड लायटी येतल्यो तशेंच प्लेयरां खातीर, रेफरींग खातीर, मिडिया खातीर रूम आसतले। To ensure that the work is completed on time and we can start the I League here. That is the whole purpose of taking up this work, because Fathoda Stadium is not available for the I League, and our immediate concern is regarding the telecasting of the matches. So there are some I League matches which have to be telecast, and therefore this arena lighting becomes extremely important. So the pace at which the work is going, the contractor is ensuring that it will be completed by January end, so that we can start our I League matches in the first week of February. I am thankful that the chief secretary had come today. Because ground काम खूप स्लो चलतले आणि आमकां जाय I League games हिंगा वास्कोकार आनी गोंयकारां ताका लागून I request केलें chief secretary येवपाक इन्स्पेक्ट करपाक आनी आयज करून तर एक टार्गेट दिला, सम टायम फ्रेम दिला। वास्कोच्यान आमचो खबराकार सुरेंद्र मडकयकार। तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमचे prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा, facebook.com/prudentmedia अकाउंटाचेर मेळटल्यो। इतल्यान खबरांचें तर हांगाच सोंपता। पळयत रावत प्रुडंट। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।